मागीर मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बेतोडा बोरी बायपासार जालो भिरांकूळ अपघात. 2 तरणाट्यांक आयले आगताक मरण, जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी. राज्यांत दिसपट्ट्या अपघातांनी जायत आसा वाड. वारका हॉटेलाचेर सिवरेज व्हांवता गटारांत आनी तेंच उदक रिगलां शेतांनी. शेतकारांचेर आयला हावळ. वाठारांत घाणी आनी लोकांक दुयेंसां पातळपाचो जाला भंय निर्माण. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली गुरुपौर्णिमा. गुरुपौर्णिमे निमतान घडोवन हाडिल्ल्यो साबार कार्यावळी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बेतोडा बोरी बायपास रस्त्यार 2 स्कुटरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 तरणाट्यांक घडणूक थळार मरण आयलें, जाल्यार हेर 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. उसगांव ते बेतोडा मेरेन चुकीचे दिकेन वचपी वेस्पा मोटारीचो येता त्या स्कुटरीक धपको बशिल्ल्यान हो अपघात जालो. जखमींक हॉस्पिटलांत दाखल करून उपचार चालू आसात. गोवा 365च्या कॅमेऱ्यान बेतोडा बोरी महामार्गा कडेन संबंधित आशिल्ल्या धोक्याचेर सातत्यान भर दिला. जशें की व्हड ट्रकाचे बेकायदेशीर पार्किंग आनी चुकीच्या मार्गान गाडी चलोवप आडोवपा खातीर येरादारी देखरेख वाडोवपाची गंभीर गरज. ही समस्या दुख्खाची घडणूक. बेरेस्तारा घातक घडणूक जाली. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. जंक्शनाकडे कन्नेवाल म्हणटा तें आज एक्सिडेंट जाला, फॅटल एक्सिडेंट जाला. एक वेस्पा आनी ओला. वेस्पा ही रॉंग सायडीन आयली आनी ओला ही आपल्या रायट सायडीन उजगांव वताली. उजगांवच्यान बेतोडा येताले. हे रॉंग सायडीन येताले. रॉंग सायडीचो ड्रायव्हर जो आसा तो एक्सपायर जाल्लो. तशेंच ओलाचे फाटल्यान जो कोण आसले ती एक्सपायर जाल्या. पूण अशें आयकूं येता की ते ड्रायव्हर जे आसले ते सेफ जाला, ते बांबोळे हॉस्पिटलांत आसा आनी दुसरे आहा ते बी हॉस्पिटलांत आसा अशें आयकूंक येता. सद्याक हो जो जंक्शन आसा तो सारको डेंजरस जाल्लो आसा. कित्याक रॉंग सायडीन कितें जाता तें कांयच कळना आनी हांगा सगळ्याक पार्किंग केल्लें वता तें तुमी सगळ्याक दिसता. ताका लागून लोकांची मागणी आसा पार्किंग काडची आनी दुसरें म्हटल्यार जे हांगा जर एक्सिडेंट जाता हो रॉंग सायडीन कोण येता हांगा पुलिसान रावचें आनी तांकां कितें तरी फायन दिवची. एक्सिडेंट जाला ऑन द स्पॉट एक चली आनी एक चलो गेला म्हणून आयकना. हांव नाशिल्लो, हांव आत्तां पावला. पूण हांवें अशें आयकलें की तो एक भुरगो दोगूय भुरगे सहकारी पंपा कडेन रॉंग सायडीन आयल्या आनी पावरफूल स्पीड आयला म्हणजे तुजो टायर फुटून ती स्कुटर कितें जाली ती पळय. म्हणजे हो स्पॉटूच असो आसा की सामको डेंजर. पूण ताका डिवायडर आसतना सुद्दां मातशें रॉंग सायडीन कितें येता म्हणून समजना. भयंकर स्पीडीन आशिल्लो थंय कळ्ळें तुका. आनी ते चली कोणें कोण ते ऑन द स्पॉट गेले आयकलां. म्हणजे मातशें हेजेर कितें तरी हें जावपा जाय आनी स्पीड ब्रेकराची गरज आसा. जाय स्पीड ब्रेकर खूब स्पीडीन येता गाडी. हांगा कितें म्हणटा हांगा म्हणजे बेतोडा जंक्शन म्हणटा कन्नेवाळ मातशें खबरदारी घेवपा जाय. पूण ते ओला जी आसली ओला आनी वेस्पा न्ही एक्सिडेंट म्हाका खबर आतां बेश्टें हें पळय नांव वाचूना. पूण ती वेस्पा स्कुटर दिश्टी पडटा आनी ओला आनी ती ओला स्कुटर दोगांला एक एकलो मेला. दोगां वयलो एक एकलो हांव नाशिल्लो. हांव आतां पावलें तें म्हाका रोखडें कळ्ळें अशें जाला म्हणून. हांगा म्हणून हांव धांवत आयलो. अशें बरोबर न्ही मातसो हेजेर कंट्रोल जावंक जाय. आनी भुरगे भयंकर स्पीडीन येता, भयंकर स्पीडीन येता. हेल्मेट बी कांय घालिना. रस्त्यान कोण ना न्ही तरी थंय पुलीस रावता जंक्शनाचेर. पूण ते पळयता आनी मागीर हेल्मेटां घालता तांकां पळयतकच. हांगा ह्या कुट्टी बेतोडा जंक्शनाचेर हे रोडाक एक्सिडेंट जायत आसा. एक्सिडेंट चालू आसा. एक्चुली आमकां हांगर न्ही फ्लायओवर जाय. हांवें खूब पयलीं जवळ जवळ आमी जशें हें जाल्लें आमची पंचायत जाल्ली न्ही तेन्नाच हांवें हें घेतलेलें रेजोल्युशन कित्याक म्हणून ओवरब्रीज जाय म्हणून फ्लायओवर. कित्याक खूब एक्सिडेंट जाता आनी व्हडल्यो हें खूब ट्रॅफीक वाडलें. तशेंच हांवें रिक्वेस्टूय धाडलेली जे बेतोडा पंचायतीकूय रिक्वेस्ट केली. तांच्यांनी सांगलेलें तांच्यांनी रेजोल्युशन घेतलां म्हणून ते बेगींतल्या बेगीन जातलें. पण आज पर्यंत आतां 3 वर्सां जालीं जावना आनी एक्सिडेंट खूब जाला. प्लस हांगा दोनूय सायडीक ट्रक पार्किंग केल्लें वता. त्या खातीर हांव ट्रॅफीक सेलाक रिक्वेस्ट करता जितले ट्रक पार्किंग केल्लें आसा ते बेगींतल्या बेगीन काडचें. आनी आज एक्सिडेंट जाला पळय न्ही हे रॉंग सायडीन आयलो म्हणटा रॉंग सायडीक गेलो आनी तो फॅटल जाला म्हणून 2 हे जाले एक्सपायर जाले.
आनीक एका घडणुकेत बेरेस्तारा सकाळी मोपालिंग महामार्गार अपघात जालो. पर्रा हांगचो ड्रायव्हर अविनाशाचो हो गाडयेवयलो ताबो गेल्ल्यान जखमी जाल्ल्यान ताका धारगळच्या रेडकर हॉस्पिटलात दाखल केला. सेल्फ तेणी एक्सिडेंट केला हांगा. ओके आणि तो सायटीन पडलेलो. ओके तेन्ना हांवेंनूच ताका चल्लो आणि दोग जाण भुरगे येयले मागीर. अच्छा मागीर ताका आमी रेडकर हॉस्पिटलाची गाडी आपली आनी ताका घातलो. ओके ओके मेजर इंजर्ड आसलो का? मेजर इंजर्ड ओके 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 येस तकलेक बीन लागलो. मार लागला ताका. ओके ओके हे अंदाज कितल्यांक सुमार भाई? सारको संक जावन 20 मिनटां. ओके गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, संदीप कमलकार, मनीष परब आणि मुजैफ शेख. वारका हॉटेलाचे सिवरेज गटारांत व्हांवता आनी तेंच उदक शेतांत रिगपाक लागलां. शेतकारांक शेतां कसोवपाक मेळनात. वाठारांत घाणी आनी लोकांक दुयेंसां जावपाची भिरांत पातळ्ळ्या. आमचे कडेन ट्रिटमेंट प्लांट आसा अशें हॉटेलवाले म्हणटात खंय, पूण खरी परिस्थिती दुसरीच आसा. देखून थळाव्यांनी फोग काडलो. हाचेर लक्ष कोण घालतलो? लोकांचे हाल जातकच संबंदीत विभागाक जाग येतली वय? थळाव्यांक प्रश्न पडला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. वारकाची जितली हॉटेलां आसात ह्या हॉटेलांनी आपली सिवेज आनी जे पाडे उदक आसा रॉ वॉटर हे गटारांत सोडले कडेन आसा आनी ह्या गटारांतल्यान उदक जें आसा हें शेतांत गेले कडेन आसा. आनी हेचे खातीर थंयचे जे शेतकार आसात ह्या शेतकार जेन्ना उदकां देंवतात शेत रोवपाक त्या टायमार तेंची पांय जे आसात हे कुसतात, तांकां फोड येतात, पुळी येता म्हणत हो तेंचो एक हें आसला. आनी दुसरे वटेन जो वासान ह्या लोकांक पळय इतले त्रास जाल्यात की तिरसांची ह्या लोकांक भायर सरोंक सुद्दां जायना. इतली जळार जाल्यात वासान जर सामकें तांकां दाग जाला म्हणून तेणी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आसा हेका कंप्लेन केल्ली की तुमी येवन इन्स्पेक्शन करा म्हणून. आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आसा हेणी येवन इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनी ह्या इन्स्पेक्शनाक तांकां दिसले कडेन आसा की जे हॉटेलवाले आसात ह्या व्हडले व्हडले हॉटेलवाल्यांनी जे आपल्याली सिवेज जी आसा ही कंप्लीट गटारां सोडले कडेन आसा आनी ह्या सिवेजीची उदक कसलें आसा तेंय तुमकां आमी दाखयतात. त्याच बरोबर हॉटेलवाले म्हणटात की आमचे कडेन ट्रिटमेंट प्लांट आसा, गार्बेज डिस्पोजल प्लांट आसा म्हणटात, पूण प्रत्यक्ष ह्या हॉटेलवाल्या फुडें कांयच ना. जर प्लांट आसले जाल्यार ह्या गटारांक हें काळेलें उदक जें सिवेजी उदक कशें येयलें हेजेर एक नियाळ करपाची गरज आसा. आनीक ते भशेन लोकांनी ह्या हांकां सांगले कडेन आसा हांगा सरकारान पयलीं ही जी व्हडली व्हडली हॉटेलां आसात हेंचेर कारवाय करपा जाय. तेंची प्लांट खंय आसा ते पळोवपा जाय. खंयच्या हॉटेला कडेन प्लांट ना आनी प्लांट आसात जाल्यार तेणी दाखोवचे आनी ते चलता जाल्यार पळोवचे. प्लांट आसतले पूण ते बंद नासतले. आज ज्या वारकाचे जे लोक आसा तेणी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बरी जे उत्तर आसा हे सरकारा फुडें मांडचे आनी हेंचेर कारवाय जावची म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. बऱ्याच वर्सां सावन हो विशय हुमकळत आसा. आमी सांगून सांगून बेजारले. संबंधीत यंत्रणा थळावी पंचायत खरसाणेन दखल घेयना. आयकात थळाव्यांचे उतफर्के. आनी चोय तेमगे खूब दिसांनी येयना. आमी खूब दुयेंत पडटाय तेंगे गाटरा उदक आमगे शेतान तेगे शेतां वयता आतां तें उदक ते उदकांतल्यान आमी चलोन येताय चोय. आतां पोल्युटेड जाता ते पोल्युटेड कोण जाता आमकां जाता आमगे हेल्थ मार्क पडटा आनी म्हाका तें घेवन म्हाका तुमगे आसमा हें चाडोन एश करून पोल्युटेड गेल म्हणटकीर जाता आमकां हेल्थ बरो आसा तर आं कितें एक्शन घेवपाक जाय. कितें आमी कोणता येना एश कोन्न आमगे भुरगीं मार घरां आसलो पूण आमी कोणता येना. आमी इतले वर्सां सांगून सांगून आमी बेजार कोण आयकोना पंचायती आयकोना कोणूय आयकोना आनी आमी येदे आसतना उदकां भोंवपी मनीस आनी उदकां आजून पासून हांव शेत रोयता आयकलो शेत रोयता शेतां बी तुमकां त्रास जाता उदकाचो. शेतां म्हणजे तें मागीर पास आख्खे वरस ते बंद करून दवरता. पास पडलो म्हणटो ते सोंड दिता ते सोंड दिले म्हणटो ते दोयऱ्या उदकाचे ते दोयऱ्या वयता आनी ते आमगे ते हांडी वता आनी आमी थिंगा नुस्तें बी खाताय. आतां आमी ते हांडी देंवपाचेंय सोडा नुस्तें खावपाचेंय सोडा. वास येता पयलो वास येता मागीर तो पास पडून पडून ते निवडून वयता आनी आमी ते उदकां गेल्यार होड येताय पांयां होड येताय आनी ते होड येताय ते कितें बिश्टे पुडी येता आनी ते दाट जाता आमगे बिश्टे येताय ते वयताय हे लिबर जावन उरताय. ताका लागून आमकां जायते प्रॉब्लेम जाता. तुगे डिमांड कितें आसा गोवोरमेंटा कडेन? मुगे डिमांड हाली बंद सोडपा न्हू शेतां सोडपा न्हू इतलें. हे हॉटेला वेस्ट दिसता न्हू सगळो हॉटेलूच आनी कोण ना. दादी व्हडची व्हडली
आनी उदक वचपा आतां वयर उदक वचपा आतां शेतांनी वयतालीं आतां ते मेश उदक घान हे भाशेन ते कितें म्हणटाय ते गटर मान तेमी सगळ्यो पायपां थिंग कनेक्शन दिता आसता ते भितर गुवा सोडपा उदका सोडपा कित्याक पास येयलें तशें त्या उदका गुवा वा सार सोसूं जायना ते जावन धाम आनी येता अशें करून जालें म्हूण हे हिंगा आनी ते म्हणटा पंचायत कितें म्हणटा ते सुद्दां सोडून जाता योदान धयणी सुद्दां सोडून जाता आनी व्हडलीं 3 पूण पायपां सोडल्यां तेमी दोयेलीं आनी ते तितून मोटर घालून पायप घालून सोडाय दिसता हय भितर कितें जागान तेमी केलो आहा थिंग भितर थिंग स्टार्ट केलो आहा तेमी आनी थिंग सांग उदक सोडलां आनी सगळी अशें करून दिलो आहा तेमी होडी आनी तें उदक सगळें थिंग गटरां वयता भितर हितून उदकान तांकां विचारलें नुस्तें आसता लोक भोंवताय आमगे आलतोर पलतोर वचपा शेतां आहा थिंगा आमकां कसो मेळना म्हळ्यार तो HR मॅनेजर हर्षदा तो म्हणटा ना तें आतां वयता पासा उदक म्हणटा भितरल्यान वयता तें आनी तें म्हणटा मेयां सुकोता जाल्यार तूं म्हाका सांग आमी हालीं मेयां तूं वचपाचें आनी और वचपा तें उदक सोडपाचें शेत रोयताय आतां आमकां रोवचें मेळना तें जंगल जालां हें हॉटेल येयलें सोंडिलां कित्याक योदां वचपा येवपा तें माट दवरना उदका वासू येता न्हू उदका घाण येता सारकी सोंसूं जायना पंचायतीचो आमी 15 जून 25 ह्या वर्सा आतां कंप्लेन केलोलें ती म्हणटाय हें तेंच्या सोडून जाता वयलें उदक आनी तें उदक वयर सो येता तें भितर इंतुल्यान पास जाता गटरां तें पासा उदक तूं शाडावपाक जायना म्हणटाय ती कुठे पावसा उदक तें पावसा उदक हांवें तेंका सांगलें वयल्या वचलें न्ही पासा उदक थिंगा पासा उदक आहा जाल्यार पूण पावसा उदका वास येना न्हू ना पासा उदक न्ही हें सगळें तें घाणीचें झाड येयलें बरें म्हणल्यार उदक येयलोलें ना Today the Goa Pollution Control came to check the creeks over here in Varka water, test it and see because a lot of locals have complained and suspected that there is sewage being let into these creeks. So the pollution control has come here to test it and they are waiting for their results. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवापरांनी येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कला राखण वांगडाच्या वांगड्यांचे सुपारी आंदोलन पणजी कला अकादमी सावन आता मडगावच्या रवींद्र भवनात पावले. ही राखणेची सुपारी मडगाव रवींद्र भवनाच्या अध्यक्षान घेवंक नाशिल्ल्यान बरेच उतराचे झूज पेटले. पूण कलाकारांक केन्ना रवींद्र भवन उपलब्ध जातले काय फक्त आश्वासनांनीच तांचे पोट भरचे पडटले हे मात वेळच सांगतलो. कला अकादमीची राखण करपा खातीर सुपारी आंदोलन पुराय गोंयांत चालू आसा. लोकांनी कला अकादमी गोंय आनी कला राखपाच्या हेतान सुपारेचें वांटप चालू आसा. सुपारी मोहिमेचो एक वांटो म्हूण मडगावच्या रवींद्र भवनांतल्या मुखेल सभाघराच्या दुरुस्ती कामाविशीं कला राखण गटाचे वांगडी सचिव आनी मडगावच्या रवींद्र भवनाच्या अध्यक्षाक मेळ्ळे. बरोच बोवाळ लेगीत जालो. राखणेची सुपारी मडगाव रवींद्र भवनाच्या अध्यक्षान घेतली ना देखून कलेची राखण करपाची जापसालदारकी ते घेवपाक तयार ना अशी खरसानेन टिका कला राखण गटाच्या वांगड्यांनी केली. जो स्वताक कलाकार म्हणटा त्या चेअरमॅनाक आमी सुपारी आंदोलन जेन्ना सुपारी घेता म्हणून गोविंद गावडेन सुरू केल्लें तेन्ना आमी त्या सुपारेचो कंप्लीट कन्सेप्टूच बदललो आनी आमी कला राखणेची सुपारी सगळ्यांक दिली, सगळ्यांनी घेतली, तुमी मिडियांनी घेतली, सगळ्यांनी घेतली जाल्यार कला अकादमीचो चेअरमॅन त्याच गोविंद गावडे भशेन कला अकादमीचो चेअरमॅन आशिल्लो ताचे भशेन रवींद्र भवनाचो एक चेअरमॅन जो आसा तो कला राखणेची सुपारी घेवपाक तयार ना म्हणजे कलेची राखण करपाची जबाबदारी घेवपाक तयार ना. हातूंतल्यानच सगळ्या साश्टीच्या साऊथ गोवाच्या मडगांवच्या सगळ्या जे रसीक प्रेक्षक आसात जे हांगा तांचे कडेन एक नातें आसात रवींद्र भवना कडेन तांणी सगळ्यांनी चिंतचें की परिस्थिती कितें जाली ती तो कला राखणेची सुपारी घेवपाक तयार ना. वायट दिसलें आमकां. फाल्यां तुमी म्हणटले की प्रायवेट हॉस्पिटल आसा म्हणून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बंद करया, GMC बंद करया अशें जावपाक शकना. तर आमी आज तांचे कडेन मागला बेगींतल्या बेगीन ह्यो रेग्युलर क्लासीस तुमी हांगा सुरू करपाक जाय. आनी एकंदर आज आमकां अशें दिसलें की हांगा जी कमिटी आसा त्या कमिटीक रवींद्र भवनाचें कांयच पडून वचूं ना. दे आर हियर ओन्ली टू चियर लिडर म्हणून त्या काम करता. आनी हांवें तांकां विचारलें की बाबा हे तुमी एक्झिक्युटीव कावन्सिला किंवा गव्हर्निंग कावन्सिला हे एक डिसिजन घेतला की बाबा क्लासी अशे कारणा खातीर घेवप न्ही. तेन्ना तांणी सांगलें ना दे वील टेक द डिसिजन. सो एक्झिक्युटीव कावन्सिल गव्हर्निंग कावन्सिल जी डिसिजन घेतली पयली ते चेअरमॅनाक पयलींच खबर आहा. सो हांगा कसलें बाबा हें चल्लां डेमोक्रेसी चल्ल्या कितें चल्ल्या म्हाकाय खबर ना. पूण आय वीश रवींद्र भवन ऑल द बेस्ट बिकॉज रवींद्र भवन आमकां सगळ्या काळजाक सामकें लागीं आनी आमकां दिसता रवींद्र भवन जाता तितलें बेगीन कलाकारा खातीर उपलब्ध जावचें. मजगती तुम्ही बेश्टेत नांवां कित्याक दवरता दुसऱ्यांचेर
आय एम नॉट एक्सपर्ट इन एव्हरीथिंग बट आय टॉक अबाउट एव्हरीथिंग. हीच तांची समस्या आसा अशी टिका मडगाव रवींद्र भवनाच्या अध्यक्षान केली. आयकात ताका. की आज जो पळय सक्सेस हो रवींद्र भवनाक मेळटा इज बिकॉज ऑफ अवर एंटायर टीम वर्क इन्क्लुडींग स्टाफ. टेंडर जाले फायनल न्ही तांचे प्रोसेस चालू आसा. सी तातूंत आमी पडना. सी दॅट इज दॅट वी हॅव जस्ट आरे जालें मरे केन्ना येता हांव कशें कमिटमेंट दितलो केन्ना जातलें कंप्लीट आनी कितें जातलें हें अशें जातलेंच काय ना तें तशें जातलेंच काय ना. आमी पयलींच सांगपाक तुमी शीतफुडें मीठ कित्याक खाता. हाजे पयलीं कला अकादेमीची जी ओरिजिनल वास्तू जी आसा ती PWDनूच बांदिल्ली न्ही. ती बरी जाली ना. तुमी कित्याक नांवां काडटात पयस दवरतात दुसऱ्याचेर. सी आय एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एव्हरीथिंग but I talk about everything. So this is their problem. That should not be done. Let us support everything and let us go ahead. पण रवींद्र बेगीच्या बेगीन जातले. बाय म्हजे प्रयत्न सदांच आसतले रवींद्र भवन जाता तितले बेगीन आनी जाता तितले बरें जावच्यान सुरू जावचें. ते कित्या खातीरूय जावं न्ही. सुपारी कित्याक घेवपाक जाय. सुपारी ताणेच दुसऱ्या वर्सान दवरपाक जाय की बाबा आमी निस्वार्थपणे काम करतले कले खातीर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. थळाव्या लोकांची घरां आणि दुकानां राखपा खातीर प्रादेशीक येवजण 2021 सगळे रस्ते काडून उडोवपाचो उलो RGPन मारला. जुवे पूल आणि पिर्णा रस्तो रुंद करपा विशीं केल्ल्या टिप्पणीचेर पक्ष मुखेली मनोज परब हांणी थिवीचो आमदार आणि मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचेरूय खर टिका केली. पळयात. थिवी वाठारांत रस्तो रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां शॉपां वचपाचो भंय पातळ्ळा. थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकाराक आदी सावन सगळे खबर आसा तरी आडनदर करता. पिर्णाचो गांव ल्हान जायत पूण लोक भियेल्ले ना. सरपंच आनी आमदारान फकत आपालिपाचो आनी फकाणाचो खेळ चलयला. आमदाराक कापास्ताद आसा जाल्यार गांवांत येवन लोकांकडेन उलोवचें अशी शिटकावणी RGPन दिल्या. रिजनल प्लॅन जाल्लो 2011 रिजनल प्लॅन जाल्लो तेन्ना 2007-2012 हो जो टर्म आसलो गव्हर्मेंटाचो तेन्ना निळकंठ हळर्णकर हो काँग्रेसीचो आमदार आसलो आनी काँग्रेसच्या टायमार तेन्ना दिगंबर कामतीन हो प्लॅन केल्लो आनी तेन्ना इतलो अपोज जाल्लो. सो निळकंठ हळर्णकराक सगळें खबर आसा. गांवांतल्यान 25 मीटर रोड प्लॅन केला, 15 मीटर रोड प्लॅन केला, 30 मीटरचो रोड प्लॅन केला, सगळें खबर आसा. हो आतां जे दाखयता पळय हेने तेन्ना स्वता हे सगळे रोड प्लॅन करपाक दिल्ले. जर तो खरो आसलो जाल्यार अपोज करपाचो पूण तेणे करूंक ना कित्याक तेन्ना तेच्या काँग्रेसीन ते केल्ले आनी आयज ताचो जो BJPन तेणी उडकी मारल्या पळय BJP सरकार ते फुडें व्हरता. आतां ह्या निळकंठ हळर्णकाराक आमी पिर्णा येवपाक सांगलेले ग्रामसभेन यो म्हणून. तो आतां सांगता की जेन्ना ताका विचारले की भोमाचे लोक रस्त्यार येयले पिर्णाचे येतले तशेंच येतले तो सांगता पिर्णा गांव ल्हान खंय आनी पिर्णाचे लोक डिफरंट खंय. म्हणजे पिर्णाचे गांव लोक ताका दिसता की पिर्णाचे लोक हेका भिवन ओग्गी घरान बसून रावतले आनी आपली शॉपां मोडपाक दितले म्हणून हेका आनी हेच्या दिल्लीकारांक लागून व्हडलो रस्तो करून दितले. म्हणजे पिर्णाच्या लोकांक हिम्मत ना अशें तो सांगपाक सोदता. तो प्रेसाकूय सांगता पळय आपूण मोठो तूं बारीक असले पचकेपणां कसली तरी एग्जाम्पलां तो दितालो आपले भाशेन ते सारकें तेजें जावंक ना. हेका सांगपाक सोदता बाबा पिर्णाच्या गांव ल्हान जावं पिर्णाच्या गांवांक तूं असो ट्रीट करूं नाका की आमी न्हिदला नाल न्हिदोन रावतले तुका भिवन म्हणून. आतां तूं भियाला म्हणून ह्या इल्लुशा गांवांत जेका तूं इल्लुसो गांव म्हणटा पळय त्या इल्लुशा गांवांत तुज्या कडेन येवपाक कापास्ताद ना. सरपंचान तूं दोगूय जाण थंय लिपोवन रावतात. तो सरपंच फकाणां येता हांगा फकाणाची आन्सरां दिता आनी तूं कितें करता तूं सरपंचा कडेन नाका जाल्ले मॅसेजी धाडटा थंयसर आनी लिपोवन रावता. हिम्मत आसा इल्लुशा गांवांत यो लोकां कडेन उलय लोकां कडेन डिस्कस कर. कापास्ताद आसा जाल्यार झाडां वाटूंक लिपोवन येवंक हांगा पळोवं नाका. सो जुव्याचो इशू जावं नाल्यार रोड वायडनिंगाचो इशू हे दोनूय विशयांचेर रेव्होल्युशनरी गोंस ठाम आसा. आमी लोकां वांगडा आसा आनी लोकां वांगडा रावतले. ही कोर्टाची ऑर्डर फक्त एका गांवा खातीर एका न्हू हे सगळ्याक चालू आसा न्हू. आयज कितली हजारांनी नोटीसी पावल्ले आसा. हजारांनी लोकांक आयज थिवे पावला लोकांक नोटीसी. आयज शिरसय पावला कामुर्ले पावला आयज बाकीच्याय गांवांनी सगळे कडेन पावल्ले आसा. आयज सगळे लोक उठला. तुमी पयला मांद्रेचे लोक मोरजेचे लोक कशे उठलात तेच कलंगूट आजगांव थंयसरूय लोकांक पावले. सगळे कडेन पावला हे हांगाच न्हू. कित्याक हो रिजनल प्लॅनाचेर आख्खे गोंयांत मिनिमम रोड वाड्या वयलो रोड ह्या सरकारान तेन्ना काँग्रेस सरकारान 10 मिटरचो दाखयला. कितें बुद्धी तांकां इल्ली कितें अक्कल तांकां इल्ली तें आमकां खबर ना. पूण तेंच्यांनी गांवांतले 2 मिटरचे रोड 10 मिटर म्हणजे सगळ्यांची गांवांतली जी लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हो प्लॅन जर सक्सेसफूल जालो रिजनल प्लॅन जर असोच उरलो तुमच्या गांवांत तुमचे जे गांवांत वाड्याचेर तुमचो रोड वयता तो 10 मिटर दाखयल्लो आहे लक्षांत दवरा. कोणूच तुमकां पंचायतूय सांगची ना पंचय सांगचो ना सरपंच सांगचो ना आमदार सांगचो ना. जेन्ना बुलडोजर लागतलो पळय तेन्ना तुमकां कळटले नोटीसी येतले पळय तेन्ना कळटले की बाबा 10 मिटर रोड दाखयला म्हणून. सो लक्षांत दवरा जो रोड तुमच्या फुड्यान दिसता हो मिनिमम 10 मिटर त्याच्या वयरूच तो आसा. गोवा 365 खातीर नितीश गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गुरुपौर्णिमा ही भारतीय धार्मिक उत्सव सगळ्या आध्यात्मिक आणि शिक्षणीक गुरूंक मान दिवपा खातीर समर्पित आसा. गुरू हो आदर्शाचो प्रतीक जो मार्ग दाखयता. बिरेस्तारा राज्यांत गुरुपौर्णिमा व्हडा उमेदीन मनयली. गुरुपौर्णिमे निमतान पिळगांव आनी पेडणेच्या कांय वाठारांनी कार्यावळी जाल्यो. पळयात गुरुपौर्णिमेचे कांय खीण. आज चातुर्मास सुरू जाता आणि या चातुर्मासाक विश्वकर्मा समाजाचे गुरु आणि सगळ्यांचे गुरु हे हरिहरानंद स्वामीजी हांगासर आयले. गोमंतकात त्यांचे 2 महिने हांगासर रावतले. ह्या चातुर्मासाक सगळ्यांक मार्गदर्शन करतले, भेट दितले. हा पूर्ण गोंयकारांच्या वतीन, पूर्ण गोंयच्या सरकाराच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांचे खूप खूप स्वागत करता. विश्वकर्मा समाज सातत्यात गोंयांत एक कमी संख्येत जरी असलो जाल्यार तो आपल्या कलेत पुराय गोंयभर आणि भारतभर आपलें नाव तेंच्यांनी सदोदीत वयर दवरलें आसा. आज परत एकदा हांव विश्वकर्मा समाजाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक तांचेंय खूप खूप अभिनंदन करता की तांच्यांनी पारंपारीक आपली प्रथा चातुर्मास हांगा दवरपाची परत एकदा तांच्यांनी सुरवात केली. आणि गिमोण्या सारकिल्या ग्रामीण भागात सुद्धा स्वामी हरिहरानंद हांगासर मुद्दामून आयले आणि गोंयांतल्या सगळ्या विश्वकर्मा समाजा बरोबर इतर लोकांक सगळ्यांक मार्गदर्शन आणि तांचे आशीर्वचन हे फुडले 2 महिने सातत्यात लाभतले. रघुनाथ रामचंद्र देवस्थान गिमोणे च्या समितीकडून जे आयोजन आज झालेलं आहे आणि आज प्रारंभ झालेला आहे त्याचा सर्व भक्त महाजनांना अतिशय आनंद होत आहे. कारण हे जे चातुर्मास पर्व आहे ते पहिल्या प्रथम आम्ही आमच्या या गिमोणे स्थित रघुनाथ देवस्थानामध्ये आरंभ केलेला आहे. तर आपले आदरणीय परमपूज्य श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामीजी हे पुढील 2 महिने म्हणजे गुरु पौर्णिमा ते अनंत चतुर्दशी पर्यंत इथे वास्तव्य करणार आहेत. अनेक भक्तांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत, दर्शन देणार आहेत आणि त्यांचा आशीर्वादाचा लाभ घेण्यासाठी सर्व भक्त महाजन यांना आम्ही आवर्जून विनंती करतो की त्यांनी इथे यावं आणि त्याचा लाभ त्यांनी अवश्य घ्यावा. बीजेपी पार्टींचे माझा सत्कार केला. एक कलाकार, हांव नाट्यकर्मी, संगीत शिक्षक आणि आमचे पंच मेंबर जे नायक मॅडम आणि आमचे मंडळाचे अध्यक्ष नवनाथ नायक पंच, आमची दत्ता रेडकर, आमचे ललिता आजी यांनी येऊन माझा जो सत्कार केला हे खरीच एक अशी आनंदाची गोष्ट. आणि एका मोठ्या क्षेत्रात व्हडल्या मनशाचें नाव सुचयता, पैशावाल्या किंवा बिझनेसमॅनाचे, पण एक कलावंताकडे लक्ष दिवपी अशी जर असली अशी जर व्यक्ती असली तर खरोखरच ही आनंदाची आणि आमच्या गावाची एक खरी एक चांगली गजाल आहे. खरें म्हणजे माझ्या एका मित्रान ही खरी संकल्पना हाडली म्हज्या तकलेक. हांव पयलीं ताका धन्यवाद म्हणटा. सगळ्यात गोष्ट म्हणजे कशें आसता न्ही, कोणूय जाणकार आसतात एकामेकाक सांगतात, तसं म्हाका ताणें सांगलें. सो हे म्हाका दिसता. आनी खरें आनंदाची गोष्ट म्हणजे म्हाजे स्वताचे शिकयणारे म्हाका जे इंग्लीश शिकयणारे त्या टायमाचे शिक्षक जे आमचे गणपुले सर, खरें म्हणजे इतले आनंददायी असले, हासरे असले की आमकां इंग्लीश जी डिफिकल्ट असले त्या टायमाचेर ते आपलेपणा करणारे हे सर असले. आणि त्यांच्या घरा येऊन जर आम्ही त्याची पूजा करणं हे जर करणं जाल्यार खंय तरी मनाची खंत असते. पण त्यांच्या आशीर्वादामुळे आज खंय ना खंय तरी संपूर्ण पेडण्यात एक नाव करपाक आणि सगळ्यात आनंदाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या शिक्षणामुळे म्हजे काम म्हाका बरें मेळ्ळें. लोकांमध्ये स्पेशली कॉर्पोरेट जगात हांव कनेक्टेड जालो. आयज ह्या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तान राजन गोगांवकर आणि तुमचे बरोबरचे सगळे सहकारी हे आज मुद्दाम तुमच्या घरा येऊन माझो सन्मान केला त्याबद्दल हांव त्यांचे खूप खूप आभार मानता. आणि
शिक्षण क्षेत्रात गुरु ही सगळ्यात खूप थोर आणि मोठी महत्त्वाची गोष्ट आसा आणि त्या गुरुचो सन्मान जो करता तो शिष्य जीवनात नेहमी यशस्वी जाता आणि अशाच प्रकारचे आशीर्वाद आयज हांव ह्या सगळ्या तुमच्या जीवनात खूप यशस्वी जावचे मोठे जावचे आणि विद्यार्थी किंवा शिष्य जितलो मोठो जाता तितले गुरुचें नाव वयर येता. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. सप्तकभर पावसा उपरांत शुक्रारा गोंयांत पावसा कडल्यान मातसो सुशेग मेळपाची शक्यताय आसा. पूण IMD नवी शिटकावणी जारी करून राज्याक 13 ते 16 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट दवरला. त्या काळात खर वारे आनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. पूण सद्या खातीर 12 तारीख मेरेन हवामानाचीच कसलीच शिटकावणी ना. शुक्रारा सकाळी गोंयांत मळब निवळ जावपाची शक्यताय आसा. राज्यभर व्हडलीशे धुके पडपाची शक्यताय ना. दिसाचो सुरवातेचो भाग उजवाडासान चडसो सुको उरतलो, जाका लागून हालींच्या काळांतल्या उटंगराच्या पावसांतल्यान थोडो विसव मेळटलो. सांजवेळार मेरेन परतून पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी वादळी वारे येवपाची शक्यताय आसा. दिसभर आर्द्रतायेची पातळी चड उरतली, जाका लागून परिस्थिती प्रत्यक्ष तापमाना परस खूब उष्णताय जाणवतली. नागरिकांक हायड्रेट रावपाचो सल्लो दिला. 12 तारखेक हवामानाची ना शिटकावणी. जुलयच्या 13 ते 16 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट. उटंगराचो पावस आनी घोळटले खर वारे. शुक्रारा नितळ मळब. शुक्रारा सांजवेळार पावसाची शिरशीर. गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस आनी खर वारे. आर्द्रतायेंत वाड. चडावत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.